जे आम्ही शॉर्टकट सकाळी उलयल्ले मातशें विस्तारान आज उलोवया. सरकारान म्हादय म्हणटा ती इग्नोर केली. हे गोंयचे जनतेक खबर आहा. सरकार फितूर आहा म्हादय विकपाक. हे कितेंय थंय मेजॉरिटी 33 लाखांक जाल्यार म्हणजे खरें जायना. सत्य ते सत्य. आनी म्हादयचेर दिसान दीस हातांतल्यान आमची म्हादय वचत आहा. एजी काडून सरकारान मिसगायड केले लोकांक की म्हादय न्ही ती डायवर्ट जाता ती कळसा जाता आनी बंडुरा जाता त्यो ट्रिब्युटरी म्हणून. हाजो अर्थ कितें की पेशंटाचो हात गेलो पांय गेलो पूण पेशंट जितो आहा. ही आमची डिफेन्स. ही डिफेन्स ते आतां दुसऱ्या उतरांनी करतले. आमी ते सोडचे ना. आमी कितें तांकां कशें एक्सपोज करूंक जाय तें भशेन करतले. डिस्कशन करच्या पयलीं राजन केरकारान म्हटलेलें की जे तुवें वॉल्युमा ते सारकें स्टडी करपाचें. ते सगळें पळय एक तकलेन धरात. आमी राजकारणी तातल्या तातूंत हांव मातशें कितें स्टडी करून येता. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरी वन टू बी एन एकेडमिशियन. इन हीज ओन वे ही हॅज गॉट अ सेंटिमेंट. राजन केरकार उलोवंक शकता की अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय पूण ह्या हावजांतल्यान जेन्ना हावस बिल पास करता भावोजी खातीर असले कायदे आमचे जातात. सो ताजेर तुका कळपाचें कितले कोण शिकून येतले. आमी तातले तातूंत जाता तितले शिकून आयज हावजान डिस्कशन जे जातले तुमकां प्रॉपर टायम दितले कशें दिसता काय ते मागीर दिना जाल्यार तुमी आहा